प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ही परब आमकां जायत्यांक काळजा लागीं आसा, कित्याक वर्सान वरस आमी हे परबेक जायतीं जाणां फुलां घेवन सायबीण मांयक आमचो मोग दाखयता. वर्सान वरस फुलां दिवन कार्ड करून आमचे आवय सोवे आमचो मोग दाखयता. आनी हे परबेक पळयत जाल्यार जायतोच लोक आसता, खेरीत भाशेन भुरगीं आनी तरणाटीं. दुसऱ्या मिसाक गोडे जायतीं जाणां दिश्टी पडची नात, पूण हे परबेक जायतीं जाणां आसतात. कित्याक एके आवयची परब आनी एके आवयची परब म्हणटकूच आमकां सगल्यांक आवयक आमचें काळीज लागीं आसा. बाबा भयणांनो, आवयच्या दिसा हो विशय बापायचो आसा जाल्यार हे कित्याक काय? आयच्या दिसा आमी विशय वाचलो जाल्यार आयकलो जाल्यार जेजूक अणभवया, बापायचें काळीज आपणावया. आनी आवयच्या दिसा बापायच्या काळजाचेर नियाळ हें कित्याक काय? बाबा भयणांनो, आवय आनी बापूय दोगांय जिवितांत आमकां गरजेचीं. दुसरे सुवातेर आयज तर आमी आवयचेर नदर मारता, सायबीण मांयचेर नदर मारता, जाल्यार झुजेचेरूय आमी नदर घालची गरज आसा. कित्याक झुजेन तर होय म्हणूंक नासलोलें जाल्यार आवयचें पिक्चर आमकां येवचें नासलोलें. आनी जो जेजू आमचे मदें देव आमकां फावो जावचो नासलोलो. आनी ह्याच पासत दोगांयची गरज. आनी बाबा भयणांनो, देव बापान तर येवजूंक नासलोलें, हे आवयक आमकां दिवंक जाल्यार हें घडचें नासलोलें. ह्याच पासत त्या बापायचोय आमी उगडास करची गरज. आनी ह्याच पासत ह्या आवयच्या दिसा ह्या बापायचो विशय आमकां खेरीत म्हत्वाचो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, हो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. म्हजे लागीं आवयच्या दिसाक हो नियाळ करूंक म्हजे लागीं एक पायनेल आसा, ताचो उगडास म्हाका. आनी ह्या पायनेलाचेर सायबीण मांय न्हिदल्या जुजे बाळूक जेजूक घेवन आसा. सायबीण मांय न्हिदल्या आनी जुजे बाळूक जेजूक घेवन आसा. जायते पावटी आमी पळयता. आनी म्हाका दिसता आनी एकदां तुमचेच फिगोर्जेन येयल्लो तेन्ना हांवें बागेवन जुजे न्हिदला ताची खबर केल्लोली. पूण ह्या वेळार ही माज सायबीण मांय न्हिदल्या बागेवन जुजे जेजूक घेवन आसा. आनी ही माज कितें सांगता काय? ही माज सांगता घोव बायलेचो रोल. जशे परी भुरग्याक सांबाळपाचो रोल आवयचो, तेच बरोबर बापायचोय तेच प्रमाणान तितलोच रोल. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, हें चित्र आमकां आवय बापायचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी हें वरोस पाप साहेब चीट बरोवन आमकां खेरीत भाशेन बागेवन झुजेक फुडें घालून बापायचें काळीज कशे भाशेन आसा आनी तें आमी आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जिवंक जाय हाचेरूय लक्ष घालता. तर बाबा भयणांनो, आयची वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या वाचपांतल्यानूच आमी आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. एके आवयच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया, एका बापायच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. आयच्या शिव वर्तमानांत तर आमी नदर मारली जाल्यार जुजेक आनी मारयेचें हें आपोवणें आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्याच बरोबर शेवटाक आमकां मेळटा हें बाकणारान बासायलोलें इमानुएल आमचे मदें देव. ही बाकणारान बासायलोली ही येवजण. आनी ही येवजण आमचे मदें देव फावो जाली, कित्याक सायबीण मांयन आनी जुजेन हें आपोवणें स्विकारलें. हें आपोवणें तांच्यांनी स्विकारलें. त्याच पासत आमचे मदें देव जेजू आमकां फावो जालो आनी ताचे वरवीं आमकां सोडवणेचीं दारां उक्तीं जालीं. आनी आयचो विशय तर आमी नदर मारली जाल्यार जेजूक अणभवया. जेजूक अणभवतल्यो जाल्यार बागेवन जुजे आनी सायबीण मांय आमकां देख दाखयता.
आमकां रस्तो दाखयता. आनी ह्याच पासत ह्या दोगांयचेर आमी नियाळ करुया. आवय बाबा भयणांनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार AVOI हाचेर आमी नियाळ करुया आनी सायबीण माय आनी जुजेच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. हें उतर आवाज, आनी आवाज ह्या दोगांयकूय फावो जाल्लो बागेन जुजेक आनी सायबीण माय. आनी आवाज कसलो काय? हो आवाज आज बोडव्याचो, की तूं देवाच्या पुताची आवय जातली, की तूं देवाच्या पुताचो बापूय जातलो. हें आपोवणें ह्या आवाजान तांकां दिल्लें आनी हे आवाज तांच्यांनी स्विकारलो. आनी खेरीत भाशेन हो आवाज संवसाराक दिवंक तांच्यांनी हो आवाज आपणाच्या जिवितांत घेतलो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, ती ह्या संवसाराक आवाज जावंक पावलो. आयज आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया बाबा भयणांनो. आयज आमकांय देवाचो आवाज येता, आमकांय देवाचो आवाज येता जेजूचो अणभव घेवंक, जेजूच्या अणभवान वाडूंक. आनी हो आवाज दिसा दिसपटी आमच्या कुशियासांतल्यान येता. वो घडये हो आवाज कोण आमकां दिता? आमचो भाव, आमची भयण आमकां सांगता बाबा हें बरें हें वायट, हाची समजोणी आमकां दिता. आनी असल्या वेळार हे आवाज आमी स्विकारता काय? ओ हे आवाज आमी चेपून दवरता काय? ओ आवाज आमी वयले वयर आयकल्ले भाशेन कोत्ता काय? वो आवाज आमी न्हयकारता काय? आयज बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर, आमच्या समाजाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार जायतेच आवाज रोडटाय. बाबा भयणांनो, देवाचो आवाज सायबीण मायक आनी जुजेक कित्याक देवाचो पूत जल्माक येवचो आसलोलो आनी तांच्यांनी स्विकारलें हें एक व्हरतें देणें. कित्याक तांच्यांनी स्विकारून आमची सोडवण फावो जाली. जेजूक ह्या संवसाराक, सोडवणदाराक ह्या संवसारान हाडलो. आयज तर आमच्या जिविताचेर, समाजाचेर नदर मारली जाल्यार आमकांय सोडवण जाय वेगवेगळे तरेतली. आनी ही सोडवण म्हाका आनी तुका बेश्टीच मेळची ना. ही तर सोडवण खरेपणी आमकां मेळूंक जाय जाल्यार हे बरे आवाज हांवें आनी तुवें आयकोंक जाय. जे वायट आवाज आमकां येतात ते पयसावंक जाय. घडये आपलेपणाचो आवाज पयसावंक जावो, घडये नाटकायेचो आवाज हांवें पयसावंक जावो. आनी अशे तरेन बाबा भयणांनो, हांवें आनी तुवें खऱ्या सोडवणदाराच्या अणभवान वाडूंक जाय आनी खरी सोडवण ह्या संवसारान दिवंक जाय. जेजूच्या अणभवान वाडटलो जाल्यार हो आवाज जो आमचे भितर आसा, जे आवाज आमकां हुस्कायतात समाजान बरेपण हाडूंक, त्या आवाजाक आमी सपोर्ट करूंक जाय. बाबा भयणांनो, थोड्याच वेळांनी आमच्या गोंयांत इलेक्शनां जातलीं आनी ह्याच पासत कसले आवाज आमकां घुस्पायतात ताची समजोणी हांवें आनी तुवें घेवंक एकदम गरज. जायते आवाज आमकां बेश्टेच घुस्पायतात आनी ह्या त्या वस्तूंनी आमकां धाडटात. आनी ह्याच पासत ह्या आवाजाक शिटूक जावंक जाय. जे आवाज आमकां आमचे भुंयेंतले पयस काडटात, जे आवाज आमकां आमच्या गोंयांक सांबाळूंक दिनात, त्या आवाजांची आमकां समजोणी आसूंक जाय. आनी खेरीत भाशेन जे आवाज आमचें गोंय उखलून दवरता, आमची अस्मिताय राखता, ही आमची माय सांबाळटा, त्या आवाजाक आमी सपोर्ट करूंक जाय. तेन्नाच की हांव आनी तूं जेजूच्या खऱ्या अणभवान वाडूंक पावतले. ह्याच पासत बाबा भयणांनो, ही जागृताय आमचे भितर हाडुया. फाल्यां रावची न्हू, आतांच ती जागृताय घेवंक वावरुया आनी बऱ्या मनशांक ह्या आमचे विधानसभेन धाडूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, ए जातकूच येता कितें उतर? वी. आनी वी खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता विनोवणी, विनोती ह्या उतर. बाबा भयणांनो, सायबीण माय आमचे पासत जेजू लागीं विनोती कोत्ता आनी त्याच बरोबर बागेवन झुजय विनोयता, आमचे पासत विनोती कोत्ता.
सायबीण माय जेजू कडेन अदीक लागीं आसा दिसून येता जेन्ना काना गांवांत लग्न असल्यान ती विनोती कोत्ता जेजू लागीं तांचे लागीं सोरो काबार जाला म्हणून ही तांची परिस्थिती समजता आनी विनवणी कोत्ता. बाबा भयणांनो, पवित्र पुस्तकान आमकां मेळना बागयोन झुजे कसली विनवणी केल्यार, पूण बागयोन झुजे बापूय कसो जेजूक लागीं आनी त्याच पासत तोय आमचे पासत विनोती कोत्ता, जेजू कडेन विनोती कोत्ता आनी ताचें उतर आयकता. आनी बाबा भयणांनो, जाल्यार हे दोगांय जेजूक लागीं आसून आमचे पासत विनोती कोत्ता, तांचें जिवीत आयज आमी घेवया. जेजूच्या अणभवान तर आमी वाडटले जाल्यार विनोती करतले काळीज आमी फावो जावंक गरज. आमी बाबा भयणांनो जायते फावटी आमचेच पासत मागता, आमच्याच घरच्या पासत मागता, आमच्याच स्वार्था पासत मागता. आमचे पासत मागप वायट न्हय, मागूंक जाय, पूण आमी कितले फावटी दुसऱ्या पासत मागता काय. मिसा बेटेंत आमी येता जायते फावटी फादरान जेन्ना इंटेन्शन वाचता तें म्हजें इंटेन्शन न्हय न्हू आनी कोणा पासत आमी आमचेंच इंटेन्शन घेवन रावता. जें कोणें फादरान वाचलां ताचे पासत आमी मागता काय. बाबा भयणांनो, ही जाणविकाय गरज. आनी ह्याच पासत विनोती करतलें काळीज आमी घेवया. आनी विनोती करतलें काळीज म्हणजे कितें काय, आमी परत परत मागुया वेगवेगळे परिस्थिती पासत, मागुया आमच्या कुटुंबा पासत, आमचे पासत, मागुया ह्या समाजान जें वायट चलता तें पयस जावं, मागुया आमचे सरकार जे वेगवेगळे वायट आमच्या देशांत हाडटा, वेगवेगळे वायट बिलां पास करतात, वेगवेगळे वायट प्रभाव आमच्या गोंयांत हाडटात, ते तांचे पयस जावंक विनोती करुया जेजू लागीं की तांकां बरें मन फावो करूंक. कित्याक तांचें मन आपस्वार्थी आसा, कित्याक तांचें मन आपल्या स्वार्थान भरलेलें आसा. ते लोकांचें चिंतिनान, ते देशाचें चिंतिनान, ते देश एक करूंक चिंतिनान, ते जायते फावटी देशान दुस्फोट घालूंक वावुरतात. आनी एके भाशेन तांचें मन बदलूंक आमी मागुया. मागुया बाबा भयणांनो, वेगवेगळीं भाव भयणां कश्टावतात, वेगवेगळे पिडेंत आसात, आनी खेरीत भाशेन ही कोविडाची पिडा आमी मागुया, कोतकोत्यान मागुया आनी आमचे मागणें बापाक उबारुया, जेजूक आमी लागीं. आनी ह्याच पासत सायबीण मांयक बागयोन झुजेक फुडें घालून आमी विनवणी करुया आनी हे समाज नवसरूंक वावरुया. बाबा भयणांनो, विनवणेचें काळीज गरज, कित्याक आमच्या समाजान जायतेंच वायट जालां. आमचो समाज, आमचो देश दुसरेच तरेन वेता. आनी ह्याच पासत विनवणेचें काळीज म्हणटात तें फकत मागोवपूच न्हय, विनवणेचें काळीज म्हणटात तें कितें बरें हाडूंक निराशी जाय नासतना रावप. आमी जायते फावटी कितें बरें हाडूंक एकदां ट्राय कोत्ता आनी दुसरे फावटी आसूं आनी कितें कोत्तलें अशें म्हणटा, पूण विनवणेचें काळीज परत परत ट्राय करता. बरवसो आसा ताका, बाबात आसा की ह्या हांव कोत्ता तें म्हाका मेळटलेंच. आनी ह्याच पासत ह्या समाजान आनी घडये वेगवेगळे दिशेन हांव कितें बदलणी हाडूंक वावुरता जाल्यार विनवणेचें काळीज घेवन आमी वावरुया आनी नवसरूंक आमचें ध्यान मन घालून खेरीत भाशेन आमचो बरवसो आमी निराशीपणान दवरचो न्हय. तिसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, उतर ओ, AVO आनी O दाखयता ओगेपण. बाबा भयणांनो, दोगांयच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार ओगेपण आसाच. सायबीण माय ओगेपणान जायत्यो वस्तू करता. बागयोन झुजे मॅन ऑफ सायलन्स, कांयच दिश्टी ताचे जिविताचें कांय डिस्क्रिप्शन ना पवित्र पुस्तकान, भोव थोडे. आनी ह्याच पासत ही दोगांय वर्त्यो आमच्या दोळ्या मुखार आसात, वर्ते नमुणे. दोगांय ओगेपणान जायत्यो वस्तू करतात. दोगांय ओगेपणान देवाच्या पुताक जल्माक हाडूंक फुडें सोदतात. दोगांय ओगेपणान आनी वेगवेगळे वस्तू करतात बाबा भयणांनो. आनी एके भाशेन आमकां एक नमुनो. आनी कित्याक म्हणटा काय, जायत्यो वस्तू हांव आनी तूं कोत्ता, पूण आमकां जाय आमचें नांव कोणें उचाल्लोलें, आमकां जाय कोणें आमकां वाखाणलोलो,
आमकां जाय कोणेन आमकां खेरीत भाशेन वयर काडलेलो. आमी तर आमकां कितें मेळ्ळां तें देवा कडच्यान मेळ्ळां जाल्यार आमी आमचीच वाखाणणी कित्याक कोत्ता. बाबा भयणांनो, गरज आसा आयज हांवेन आनी तुवेन ओगेपणान जाय तो वावर फुडें व्हेल्लोलो. जो बरो वावर कोत्ता तो ओगेपणान जाय तो बरो वावर करूंक फुडें सरता. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत ओगेपणान जाय ते बऱ्यो वस्तू ह्या समाजान करूंक वावरुया. आमच्या स्वार्था खातीर आमी वावुरचे न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक फुडें सरुया. आनी एके भाशेन हांव आनी तूं ओगेपणान जेन्ना हो वावर फुडें वता तेन्ना देवाक महिमा दिवंक पावता. जायते फावटी ओगेपणान वावर फुडें वतना आमकां हो आपलेपणाचो किडो आमचेच भितर आमकां आमची नामना जोडूंक उलो कोत्ता. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी तर आमचे आनी आमच्या समाजाचे नदर मारली जाल्यार म्हाका दिसता हांवेन ही वस्त केल्या, म्हाका लागून हें घडलां, हांवेन केलां देखून हें जावंक पावलां, असले तरेचो म्हजो स्वभाव जाता. आमच्या समाजान नदर मारली जाल्यार बाबा भयणांनो, फाटल्याच दिसांनी आमी पळयलां आमचे एथलीट काय बरी नामणां जोडून आयले, पूण तांचो फोटूच ना, मिनिस्टरांचो फोटो व्हडलो, तांचें नांव बेश्टें. दाखयता हे आमचे वडील आसात ते कशे भाशेन वावुरतात. कोणूच आमचे वडील नदर मारली जाल्यार समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतले आमकां दिश्टी पडनात, भोव थोडे. आनी ह्याच पासत आमी ओगेपणान वावुरतले, आमी फुडारी विचून काडूंक आमी फुडें सरुया. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणांनो, वाय सायबीण माय आनी बागयोन जुजे दोगांय येयात म्हणटात आमकां. खंय येयात म्हणटा काय? येयात म्हज्या पुताशी येयात म्हणटा, म्हज्या पुताच्या अणभवान वाडात म्हणटा, म्हज्या पुताशी वेळ सारात म्हणटा. आनी बाबा भयणांनो, हांव आनी तूं जरी तर आमी सायबीण माय आनी जुजे भाशेन ताच्या पुताशी येयल्यो जाल्यार आमी खेरीत भाशेन ताच्या अणभवान वाडूंक पावतल्या. तर बाबा भयणांनो, ह्या ताच्या पुताशी आमी येवया. सायबीण माय जेन्ना काना गांवांत लोगण्या वचऱ्यांत सोरो काबार जालो तेन्ना हांव सोरो कोत्ता अशें म्हणना. ती म्हणटा वचात म्हज्या पुताशी वचात, पुताक बोट दाखयता, येयात म्हणटा ताचेशी वचात. आनी त्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूशी येवंक एकदम गरज. सायबीण मायक आयज आमी मान दितना ती देव अशें न्हय, ती देव न्हय, पूण तिका मान दिता हांव कित्याक ती देवाची आवय. आनी ह्याच पासत ही आमची जिवितान आमी समजोणी घेवंक जाय. सायबीण मायक देव करूंक जायना, सायबीण माय देवाची माय म्हणटकूच आमी तिचे सोवें, तिचे लागीं विनोती करून जेजू कडेन वचूंक जाय. जेजूक आमी मुकलो जागो दिवंक जाय, जेजूशी वचूंक जाय. आनी ह्याच पासत ही समजोणी आमच्या जिवितान घेवया. आयज हांव आनी तूं कोणाशी वेतांव काय, कोणाशी पांयां पडटाव काय, कोणाक आमी देव केला काय, हाचेर आमी लक्ष दिवया. आयज आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी वेगवेगळेच वस्तूंक देव केला, दुसऱ्याच वस्तूशी आमी वेताव. आनी एके भाशेन जो आमी जेजूशी येवन जेजूच्या अणभवान वाडूंक जाय आसलेले थंयसर आमी चुकता. तर ह्या मिसा बेटेन आवयच्या दिसा बापायचो आमी उगडास करतना बापायचें काळीज आमकां फावो जावंक मागुया. आनी तेच बरोबर आमच्या जिवितान एक नवसोन्य हाडूंक वावरुया. हेच करूंक ह्या मिसा बेटेन थोड्याच वेळान जेजू उंड्या स्वरूपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. त्या जेजू लागीं आमी मागुया, सायबा आमकां खेरीत भाशेन तुज्या आवयच्या आनी बापाय भाशेन काळीज आमचें खेरीत तुज्या मोगान भर. आनी तुज्या अणभवान वाडूंक म्हाका तुजी कृपा दी, म्हाका तुजें बळ दी.